आणि गुड आफ्टरनून. इंटरनॅशनल प्रेस डेचे तुमकां सगळ्यांत पयलीं सुवातेर शुभेच्छा. आज आमी हांगासर आमचे एक न्यू स्कीम ऑफ द डिपार्टमेंट जी 15 मेक लॉन्च जाल्ली, दी स्कीम फॉर पर्सन्स वीथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी रिक्वायरिंग हाय सपोर्ट. ह्या स्कीमची जी लोकांक चडून चड म्हायती पावची आनी आमच्या कडेन बेनिफिशरीज आमकां अप्लाय करचे ह्या साठीच हे प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतला. आमच्या मदीं आसा आमचे मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय सर, आमचे सेक्रेटरी प्रसन्न आचार्य सर आणि चेअर कमिशनर गुरू पावसकर सर, आणि आमचे 3 बेनिफिशरीज जेंकां आमी आज फर्स्ट आमचो चेक दितले तांकां आमी आपयला. सो हांव आतां मागता आमच्या मिनिस्टर सराक फुडें प्रेस कॉन्फरन्स दिवची. नमस्कार सगळ्यांक येवकार. म्हणजे अशी एप्लिकेशन आमी मुद्दाम जावन पयले फावटी ही स्कीम लॉन्च करता आसतना सांगता इतक्या खातीरच की अशे प्रकारचे जे दिव्यांग आमचे भुरगे आसात तांकां हाय सपोर्ट नीड आसा जर जाय जाल्यार तांणी एसेसमेंट करून घेवचो आनीक आमचे कडल्यान हे 40,000 रुपया वन टायम एसिस्टन्स इन 5 years घेवन वचचे. हाच्या भायर त्या भुरग्याक एखादे व्हीलचेअर लागता किंवा बाकीचे जे सपोर्ट डिवायसीस लागता ते वी वील गिव. देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दॅट. तांचे जर पयलीं तांणी जर खंयचोय एसिस्टीव डिवायस घेतिल्लो आसा, खंयचे ताका जर पयशे मेळटात, समज आमी जे आमचे पेन्शन किंवा तांकां सपोर्ट मंथली पेन्शन मेळटा ते मेळ्ळ्यारय ते एलिजिबल आसात. बिसायड्स दीस तांकां तेय मेळत रावतले. बिसायड्स दीस तांणी जर खंयचोय डिवायस व्हीलचेअर म्हणा जावं बाकीचे कितेंय डिवायस घेतले जर जायत तांकांय ही स्कीम एलिजिबल जाता. आय वूड लायक मिस्टर गुरुप्रसाद पावसकर टू से फ्यू वर्ड. या प्लीज. त्याचबरोबर सेक्रेटरी प्रसन्न आचार्य आणि डायरेक्टर वर्षा नायक. आयज फर्स्ट स्कीम जी रोल आवट जाता फ्रॉम द न्यू डिपार्टमेंट जावन आतां ऑलमोस्ट वर्स जायत आयले. सो न्यू डिपार्टमेंटांत काही स्कीम्स आसा त्यो प्रपोज केल्ल्यो आसा गव्हर्मेंटाक, आनी ही स्कीम जावन ताजो रोल आवट आयज आमी हांगा करता. म्हणजे बेनिफिशरींक ते पयशे पावता तांचे खातीर अभिनंदन करता. दीस स्कीम इज मोस्ट इम्पॉर्टंट बिकॉज इट डज नॉट रेस्ट्रिक्ट ओनली टू एड्स एंड अप्लायन्सीस. The parents of the guardians can use it for various therapeutic interventions if required. If suppose the child is going through some physiotherapy or speech therapy, any kind of therapy, this money can be utilized. It can be also utilized for, as sir said, for vocational assistance. Somebody wants to start his own, he or she wants to start his own business. This money also can be utilized for that particular purpose. एक अपील करूंक सोदता की those who need this scheme should approach the medical board in North and South Goa and get this certification done. Certificate is the primary requirement to apply for this scheme. High support need certificate हे फक्त मेडिकल बोर्ड जो आसा हाजीरो आणि ऑस्पिसी हॉस्पिटलान GMC आणि IPHन ते तांच्यांनी अप्रोच जावन ते सर्टिफिकेट घेवन ह्या स्किमीक एप्लाय करचे. दुसरं आम्ही ऑलरेडी एक दिव्यांग रथ ऑनरेबल मुख्यमंत्री उत्तर प्रमोद सावंत हांच्यांनी इनॉग्रेट केल्लो आणि मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी ड्युरींग इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट दिव्यांग रथ म्हणून. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की फाटल्या 4 दीस पयलीं काणकोणाक पेपरार सगळ्यांनी वाचले, सोशल मिडियांनी ते हायलायट केल्ले की देर वॉज वन पर्सन हू वॉज बेड रिटन, नॉट अटेंडेड फॉर कपल ऑफ इयर्स. ती न्यूज पावतकूच UDID आधार कार्ड एजन्सी आशिल्ली ते सुद्दां त्या घरान पावले आणि विथीन 12 hours हो जो दिव्यांग रथ आशिल्लो ताच्या घरा पावलो आनी ताका जे थेरपेटीक इंटरवेन्शन जाय आशिल्ले, फिजिओथेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी ऑलरेडी ताचेर आमी सुरू केल्ली आसा. आणि गेल्या 4 दिसां भितर जवळ जवळ 40 to 50 पेशंट्स, होम बेस्ड पेशंट अटेंड जाल्या गोंया भितर. प्रोवोदरेचे सिनियर सिटीजन होम्स आसा ते होम्सानूय ही सर्वीस दिता, कारण हे जे सिनियर सिटीजन्स प्रोवोदरेच्या होम्सान आसा तांचे कडेन म्हाका दिसता फिजिओथेरपी किंवा कसलीच थेरपी तांचे पर्यंत पावूंक ना. आणि हो दिव्यांग रथ थ्रू आवट गोवा त्या जाग्यार वचून एट देर ओन प्लेस, एट दोज पर्टिक्युलर होम्स ही सर्विसूय ऑलरेडी सुरू केल्ली आसा. म्हाका दिसता ही दिव्यांग रथ सुद्दां मिडिया मार्फत लोकां पर्यंत पावपाक जाय आणि तांकां कोणाक दिसता की हो दिव्यांग रथ तांच्या घरा पर्यंत येवपाक जाय आणि सर्वीस तांकां मेळपाक जाय जाल्यार दिस इज ऑल्सो अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. हाचे खातीर घेतला की मोर अँड मोर बेनिफिशरीज शूड कम अँड अप्रोच अस सो दॅट तांच्या भुरग्यांचे कॅर घेवपा खातीर तांकां डिफिकल्टी आसा एक फायनान्शियल एसिस्टन्स तांकां मेळटा.
आता फक्त तिघच जणांनी हे केलं सद्याक तिगच जाणांचे आयज आई रोल आउट करता डिपार्टमेंट आपले तर्फे सर्वे बीन करतात हय डिपार्टमेंटाचे सर्वे वॉज इन प्रोग्रेस बट SIR चल्लेले आसा आनीक देर इज अ डायरेक्शन फ्रॉम गव्हर्मेंट that no other survey or data collection should be done during this period. So we have just temporarily halted. As soon as we finish with SIR, we will start our data collection. Data आमचो दिव्यांग डेटा हाजेर परत एक फावटी आमी रिगरसली स्टार्ट करतले. असोसिएशन्स बीन आसा तेंचे कडेन डेटा मागला असोसिएशन्स आसा ना आमकां हावज टू हावज सर्वे आमी करतात. नाव दीस प्रेस थ्रू युअर मिडिया वी वॉन्ट टू रीच आउट टू ऑल NGOs, associations, then individually it will reach to them. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.